नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे रेवकार हांव गौरीश परबामणकर। टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। भ्रष्टाचाराच्या आरोपा उपरांत मुखेलमंत्र्यान घेतली बंद दारा आड बसका। प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन लायिल्ली हजेरी। भ्रष्टाचाराच्या आरोपा वयल्यान विधानसभेत बोवाळ। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान लावन धरिल्लो विशय। वाशी मुंबयच्यान ताब्यात घेतिल्ल्या दुबावितांनी दिली खुनाची कबुली। विलान सापडिल्ली निम्स डिल्लान हांची कूड। सरकाराक जमाना, मात विश्वजीत ज्येष्ठ नागरिकांक अयोध्या धाडपाक तयार। विश्वजीतूच खरो विकास पुरुष, विजय सरदेसायाचो सरकाराक तोमणो। मिनाच्या येरादारी वयल्यान मयांत आपिल्लें वातावरण निवंक ना। कांय ट्रक पाळिनात अटी असो थळाव्यांची कागाळ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मडगांवां जावपी सभेच्या तयारेक नेट। 20,000 गोंयकारांक प्रधानमंत्री करतलो संबोधीत। आणि आता खबरो विस्तारात। कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपा उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान बंद दारा आड बसका घेतली। आल्तिनो वयल्या मुखेलमंत्र्याच्या सरकारी बंगल्यार जाल्ले ह्या बसकेक प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हजर आशिल्ले। आरोपा उपरांत सभापती रमेश तवडकार तशेंच मंत्री गोविंद गावडे पयल्याच फावट आमने सामने आयिल्ले। सगळ्यांक खबर आहा 2 दिसां पयलीं रमेश तवडकरचे सभापती आहात आणि मंत्री गोविंद गावडे यांचेर कथित भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले। त्या उपरांत गोविंद गावडे हांणी एक सांगिल्लें की आपल्याक जाय ती आपली चौकशी करची आपूण तयार आसा म्हणून। आतां हें सगळें प्रकरण हाची खंय तरी पक्षान सुद्दां गंभीर दखल घेतली, मुख्यमंत्र्यान गंभीर दखल घेतली आणि आयज सोमारा मुख्यमंत्र्यांनी रमेश तवडकर आणि गोविंद गावडे ह्या दोगांकूय आपोवन हाडिल्ले। दोगांक वांगडा बंद दारा आड चर्चा जाली। ह्या वेळार प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हे सुद्दां आशिल्ले आणि म्हाका दिसता पयले फावट हे जेन्ना आरोप प्रत्यारोपाचें प्रकरण जाले उपरांत पयले फावट रमेश तवडकर आणि मंत्री गोविंद गावडे हे दोगूय आमने सामने आयज येयले। जेन्ना तेंची मिटींग सोंपोवन येयले तेन्ना जेन्ना आमी गोविंद गावडे हांकां विचारले तेन्ना गोविंद गावडे हाणेंय कांय उलोवपाक न्हयकार दिलो आणि रमेश तवडकर हाणेंय उलोवपाक न्हयकार दिलो। गोविंद गावडे म्हणपाक लागले की मुख्यमंत्र्याकूच कितें तें विचारा। त्या उपरांत तवडकर भायर येयले, ते म्हणपाक लागले ह्या हेच्या खातीर आपूण येवंक नासलो, दुसऱ्या कामा खातीर येयलो। त्या उपरांत सीएम सुद्दां भायर येयले, तेंच्यांनी हेचेर कांय उलोवंक ना। पूण आयज तवडकर, मंत्री गोविंद गावडे आणि मुख्यमंत्री त्याच बरोबर प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे ह्या चारूय जाणांची महत्वाची अशी बैठक जाली। मुख्यमंत्र्यान ह्या दोगांकूय आपल्या बंगल्याचेर आपोवन हाडिल्ले आणि थंय ही चर्चा जाली। आतां ह्या चर्चेन नेमकें कितें जालां, ह्या बैठकीन कितें उलोवप जालें, कितें जालें हें आमी सोद घेवपाचो प्रयत्न करतले आणि तुमचे पर्यंत पावयतले। सो नेमके आयज ह्या सगळ्यां कडल्यान कितें प्रतिक्रिया येयल्यो बैठकी उपरांत त्यो आमी आतां पळोवया। सर, आयज तुमकां सीएमान कितें आपयलें, तुमचे कितें वाद जाल्लो तेजेर? बट आयज सीएमान आपयल्लें सर, बट कितें जालें डिस्कशन? सॉर्ट आउट जालां सर? कितें सॉर्ट आउट? सीएम उलयतलो जालें, तुमचेर आरोप जाल्ले म्हणून सीएम सांगतलो। सर कितें जालें आयज? मध्यस्थी कितें जाली? मध्यस्थी विशय ना, हय म्हाका आदले विशया खातीर हांव आयिल्लो, मध्यस्थी खातीर ओके। बट जालें कितें उलोवप जालें? सीएमान कितें सांगलां बीन तेंकां, गावडे हांकां? विशय जो आसा की हांव एक म्हाज्या विशया खातीर हांव आयिल्लो। ह्या विशया खातीर सीएम एकूच कमेंट। आयज तुमी तवडकर आणि गावडे दोगांकूय आपयल्ले म्हाका मेळपाक आयिल्लो न्हू कितें, पण त्या विशयाचेर कितें तोडगो जालो, चर्चा जाली? वादामध्ये किती इश्यू झाला? वाद गावडे तुमकां विचार म्हणटाले? बरें। आपणे राजीनामो कित्या खातीर दिवचो असो प्रश्न आता मंत्री गोविंद गावडे खुद्द भ्रष्टाचाराच्या आरोपा उपरांत पत्रकारांक विचारता। जे कितें सांगपाचें आसा ते मुख्यमंत्री स्वता तुमकां सांगतले। ह्या राजकीय मळार म्हजो कोणूच दुस्मान ना अशें स्पश्टीकरणूय ह्या वेळार कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन दिलें।
उत्तर दिलें मरे आनी कालच्यान म्हाका तुमच्याच पत्रकारांनी बरेचशे काही गोष्टी हाडल्या मरे एलिगेशन आनी कसलें सांग मरे हे ओपोजिशन स्पीकर करतालो ओपोजिशन करतालो रिजायन म्हणून जावचें म्हणटा सस्पेन्शन रिजायन कित्या खातीर जावचें कितें आहा कित्या खातीर जावचें कितें स्पीकरान येते व्हडले सर ताजें उत्तर म्हाका दिसता तुमचे पत्रकार भावांनी सगळ्यांनी हाडलां मरे म्हणजे एलिगेशन तें हें जालें ना पत्रकार भवन आले ते एक एका ग्रुपाचे हय दोन तीन तुमचे येतले गोंयचे मुख्यमंत्री कितें आसता तुमकां सांगतलो हे नाही संदर्भात हे तुम्ही जातकूच तुमचे कितें रिएक्शन हांवें म्हजी रिएक्शन त्या फर्स्ट डे दिल्लें आशिल्लें परत परत आनी म्हाका दिवपाक म्हाका दिसता तुमी सगळेच हांगसर आशिल्ले सगळ्यांक दिल्लें आहा हें रिएक्शन आतां म्हाका थोडोसो मातसो बॅटींग करपा खातीर थोडोसो वॉर्म अप करूं दी आणि एक तुमचा बेशिस्त मिनिस्टर आहात तुम्ही कोण कितें बेशिस्त मिनिस्टर आहात तुम्ही स्पीकरान सांगा कितें कितें सर मिनिस्टरामध्ये डिसिप्लिन नाही आहे डिसिप्लिन म्हणल्यार कितें सांग मरे डिसिप्लिन तुमी विटनस मरे ताका गोविंद गावडे तुमकां कितलो मान दिता संपूर्ण गोंयाक खबर आहा मागीर बेशिस्त प्रमाणचो विशयूच येना हांव हांगसर लोकां खातीर आयिल्लो आसा लोकां खातीर ज्यो ज्यो काही गोश्टी म्हाका करपाक जाय ते हांव करतो पण तुमच्या स्पीकरा भितर येताला भिंगसोळा कितें म्हाका कित्याक करतले हांव तयार आहा मरे लेट मी आतां मातसो वॉर्म अप जावनी मरे म्हाका हां हांव तयार आसा मरे बॅटींग करपाक स्पीकरा भितर कितें आसता म्हाका खबर म्हाजे भितर म्हागेलो कोणूच ह्या राजकारणा भितर दुश्मन तुम्ही बॅटिंग करपाक वॉर्म अप जाता म्हणल्यार तुम्ही म्हणटा न्ही रे सपोज जर कोण जर आसा न्ही म्हाकाय चार्ज जावपाक न्ही रे आय ऑल्सो वॉन्टेड टू बॅट न्ही रे आफ्टर इट इज अ गेम सभापती रमेश तवडकरान मंत्री गोविंद गावडेचेर केल्ल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपावयल्यान विधानसभेत बरोच बोळ जालो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावन हो विशय लावन धरलो खरो पूण ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक हो योग्य फोरम नाशिल्ल्याचें सांगून मुखेलमंत्र्यान ताचेर चर्चा करप टाळ्ळें आणि जेन्ना एक गंभीर इश्यू जो तुवें सुखर अरे स्पीकर सर तुवें केल्लो अरे तुवें एक्युजेशन केलें की हिंगा स्टेट एक्सचेकरा लॉस जाल मू 2 लॅक्स ऑफ रुपीज रूल 60 जेन्ना तुवें हो आरोप केलो स्पीकर सर हेजेर म्हाका दिसता जेन्ना स्पीकर सर जेन्ना ऑनरेबल गव्हर्नरान क्लीन स्लेट दिली तुवें करप्शनाचे चार्ज केले स्पीकर सर मुखेलमंत्री तुवें आन्सर दिवपाक जाय वेन देर आर सिरियस एलिगेशन्स मेड ऑफ करप्शन on Speaker sir, तेका right forum आसा तेनी right forumaचेर विचारून this is the forum अरे speaker sir which are the forum अरे speaker sir this is a very serious issue जे प्रश्न तुवें मांडलेले speaker sir of corruption adjournment motion move केला तुम्ही जेन्ना हे करप्शनाचो इशू हो इशू डिस्कस जावपाक जाय स्पीकर सर हो इशू जो करप्शनाचो यू आस्क देम टू फॉलो जे इशू करप्शनाचो जाता हेजे डिस्कशन जावपाक जाय स्पीकर सर हेजे डिस्कशन जावपाक जाय तुवें एलिगेशन केला तुवें जेन्ना एलिगेशन केलें or discuss the question number 1 that speaker sir there has to be a discussion question number 1 discussion zada allegation zada there has to be a discussion 1B Speaker sir अरे speaker sir हे किती competence sheet अरे speaker sir that means what you said was not true speaker sir this is an insult to you speaker sir this is an insult to you speaker sir oh एक insult तुका कित्याक जे प्रश्न तुवें मांडलेले ते विधानसभेत डिस्कस जावपाक जाय म्हाका दिसता हे प्रश्न हिंगा डिस्कस जावपाक जाय आशिल्ले जेन्ना जायना हाव वाय विरोधी पक्ष नेते will you make a statement speaker sir will the chief minister make a statement speaker sir you make a statement speaker sir will you make a statement speaker sir there are serious जे speaker sir बसून घ्या speaker sir एक adjournment motion move केला सरकाराच्या देवदर्शन येवजणेवरवीं ज्येष्ठ नागरिकांक अयोध्येक व्हरपाक सरकाराक जमना मात विश्वजीत राणे तांकां अयोध्येक धाडपाक तयार आसा ताका लागूनच विश्वजीत खरो विकास पुरूश अशें विधान आमदार विजय सरदेसाय हाणें केलें देशभरात राम राज्याचें उलोवप चल्लां मात गोंयांतलीं देवळां आनी दायज धार्मीक थळां सांबाळपाक सरकाराक जमना असोय आरोप विजय सरदेसायान सरकाराचेर सभाघरांत केलो
सर रिस्टोरेशन ऑफ टेम्पल्स. आता हेरिटेज टेम्पल्स खूब आसात. 20 कोटी रुपया जाल्यार 2 वर्सां अलॉट जायत आसा. LAQ रिप्लाय अशें म्हणटा की नॉट अ सिंगल रुपी हॅज बीन स्पेंट इन द लास्ट 2 years. देवळां ही सो कसलें राम राज्य हें आतां. स्पीकर सर, जंय एक्झिस्टींग देवळांत तुमी इग्नोर करता आनी राम राज्यान कसलें करूंक आयल्या उठल्या तुमी. सेकंड स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान आपल्या रेडिओ प्रोग्रामान सांगलें की आपूण अयोध्येक धाडटा म्हण देव दर्शनाक. मागीर 20 जानेवारीक ताणें परतें म्हणलें की आपूण हें धाडटलो म्हणून. हांवें एक प्रश्न विचारलो स्पीकर सर, वेदर गव्हर्मेंट इज कन्सिडर्ड प्रोवायडींग सिनियर सिटीजन्स द ऑपॉर्च्युनिटी टू विजीट अयोध्या अंडर द मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना. तुमची रिप्लाय आयल्या नॉट येट डिसायडेड. स्पीकर सर, त्या सायडीन आमचो विकास पुरुश पळय म्हणटा आपूण धाडटा म्हणून. सरकार धाडनाका, तो आपूण धाडटा म्हणटा. तो सगळ्या लोकांक त्रासान घालूंक उठला. विश्वजीत, तुजें उलयता हांव बाबा, तुका प्रेज करता हांव आतां. विकास पुरुश म्हणून तो लोकांक धाडटा म्हणून अयोध्येक. सरकार स्कीम काडचे पयलीं तूं धाडटा म्हणून. स्पीकर सर, आतां रिलीजन, कल्चर, हेरिटेज म्हणटा ते हे सगळ्यान मोस्ट इम्पॉर्टंट टेनेट्स ऑफ गोंयकारपण. आमी ते प्रिजर्व करूंक जाय आनी प्रोपोगेट करूंक जाय. स्पीकर सर, सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी म्हणटा ती एक इल्लिगल बंगल्याच्या अगेन्स्ट स कॅथेड्रलाच्या बफर झोना खातीर झगडटा. तांची झगडी चालू आसतनाच आनी एक IPP प्रोजेक्ट अप्रूव जालो नेक्स्ट टू द अवर लेडी ऑफ मॉन्ट. ताजे सायडीन आनी एक प्रॉपर्टी 17/2 तुमी कन्वर्ट केली. सो स्पीकर सर, एक कितें चल्लां? खंय हेरिटेज तुमी राखतात आनी ही हेरिटेजी खातीर तुमी पयशे मागूंक सोदतात. सो स्पीकर सर, अशें दिसता की जंय जाय थंय तुमी विसरतात. तुमी इकॉनॉमी मिसमॅनेज करतात आनीक तुमी फक्त इव्हेंट करतात. पूण जाता तितल्या लोकांक तुमी गुंगेन दवरतात की सगळें बरें चल्लां आनी फेस्तां चालूच दवरया म्हणून. फेस्तां सोंपत नात तुमची. स्पीकर सर, एक सोंपता दुसऱ्यान स्टार्ट. हांव मातशें मागता स्पीकर सर, हें प्रायम मिनिस्टर बी वतकर ते होल्डिंगां मारपाची कमी करा. ती होल्डिंगां तुमची तोंडां पळोवन लोकांक वाज आयला. फक्त तोंडात दिश्टी पडटा, नवे फोटो, नवी तोंडां. कितें आसा स्पीकर सर? एग्रीकल्चर म्हणटा, एग्रीकल्चराचेर इतली तुमी होल्डिंग लायली. थंय भितर कांय ना, लोकूच ना फेस्टिवलाक. अरे आतां हो एक्वा येदें व्हडलें जालें, तो एक्वेरियम बरो आहा म्हणटात. नुस्तेकार तो आमचो एकलो कोण भाशण दिवपाक गेलो तो म्हणटा फुडें कोण मनीसूच ना. हें कितें स्पीकर सर? मातशें असलें वेस्टफूल एक्सपेंडिचर करूं नाकात. म्हाका खबर आहा की इलेक्शना खातीर हें करचें पडटा तुमकां. इलेक्शन जावन तरी पांय पडटा मातशें बंद करा आनी खंय जाय थंय पयशे मातशे मोडा. घेऊया एक ल्हानसो ब्रेक आणि ब्रेका उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV. साहेब 2 दीस जाले आमी एक सस्पिशियस गाडी ट्रेस करीत आसा. ही गाडी परत परत वास्को, पणजे, मडगांव, काणकोण गांवांत जंगलान भोंवत आसा. भायर देव, पहिले भायर यो. किडनॅप करून व्हरता ताका? नो सर, नो किडनैप. माय हस्बैंड. हस्बैंड? अरे सर, हम लोग गोवा घूमने आए थे, पर ये इंसान है कि गाड़ी से उतरता ही नहीं. गाड़ी लेके बस घूम ही रहा है, इधर उधर. अभी तो मुझे आपका जुवारी ब्रिज और वो कानकोण हाईवे, लॉटलिम रोड और अटल सेतु बाय हार्ट हो चुका है. अरे नहीं सर, गोवा में जहाँ पे जाओ 6 लेन रोड, 4 लेन रोड, गांव में जाओ या जंगल में जाओ, हर जगह पे एकदम हॉट मिक्स रोड्स. ऊपर से एकदम चकाचक स्मूथ वाइड रोड्स. और सर ट्रैफिक का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रैफिक जाम भी नहीं. आप ही बताइए सर, ऐसे में कौन गाड़ी से उतरना चाहेगा? चलो जाओ. गोंय सरकारान केल्ल्या रस्त्यांनी फक्त गांवांक आनी शारांकूच जोडूना, तर गोंयकारांची आनी गोंयांत येवपी दर एका मनशाची मनाय जिखल्यात. चारय दिकांनी नजर तुमार गोंयचो विकास करता गोंय सरकार.
ब्रेका उपरांत येवकार आतां पळोवयात फुडल्यो खबरो. दक्षिण गोंयांत पयल्याच फावट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची सभा जाता. मंगळारा जावपी विकसीत भारत यात्रेच्या सभेची तयारी सध्या नेटान सुरू आसा. दक्षिण गोंयांत जावपी ही सभा लोकसभा नजरेंतल्यानूय तितलीच म्हत्वाची सभा आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची सभा जी आसा ती मंगळारा जावपी विकसीत भारत यात्रेची सभेची जी तयारी आसा ती नेटान सुरू आसा आनी दक्षिण गोंयांत जावपी ही सभा लोकसभा नजरेंतल्यानूय तितलीच म्हत्वाची आसा. लोकसभा वेंचणुकेंत हे फावट दोनूय सिटां भाजपूच जिखतली असोय विश्वास मुख्यमंत्री सयत भाजपाचो फुडारी उलोवन दाखयतात. ताका लागून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ही सभा राजकीय नजरेंतल्यान दक्षिण गोंयची म्हत्वाची सभा थारतली. सकाळी 9:30 वरांचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाबोळे विमानतळाचेर पावतलो. ते उपरांत सकाळी 10:30 ते 10:40 ह्या वेळेत इंटग्रेटेड सी सर्व्हायवल ट्रेनिंग केंद्राचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जातले उक्तावण. 11:15 ते 2 मेरेन प्रधानमंत्री मोदी इंडिया एनर्जी वीक 2024 कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हण हजर रावतले. 3:15 ते 4 वरां मेरेन मडगांवां विकसीत भारत सभा जातली. ह्या सभेक 20,000 गोंयकारांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधीत करतले. 4 प्रधानमंत्री परत दिल्ली वचपाक भायर सरतले. सगळे जाण मोठ्या उमेदीन प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीक आयकुपा खातीर म्हणजे सगळे फोन आसा. आनीक साऊथ गोंयांत मडगांवांत पयले फावट प्रायम मिनिस्टराची मिटींग जाता. आनीक विकसीत भारत विकसीत गोंय ही थीम आसा आनी त्या थीमी सकयल खरें म्हणजे फाल्यांची जी जाहीर सभा जाता आमकां सगळ्यांक उमेदीक आसा की ह्या देशाचो एक यशस्वी असो सक्सेसफूल प्रायम मिनिस्टर आनी एक वर्ल्ड लिडर म्हणजे जाका सगळें जग पळयता असो आयज फाल्यां गोंयांत येवपाचो आसा. आनीक त्या निमतान आमची तयारी जी आसा ती चालू आसा. गव्हर्मेंट लेवलाचेर जी तयारी चालू आसा त्याच बरोबर पार्टीच्या लेवलाचेर सुद्दां मॅक्झिमम लोक हे सगळे येवचे अशें आमी ह्या निमतान सगळ्यांक अपील करीत आसात. आनी आमची त्या नदरेंतल्यान जी तयारी आसा ती पळयत जाल्यार एक सक्सेसफूल मिटींग जी आसा प्रायम मिनिस्टराची डेफिनेटली मडगांवांत जातली आनी एक बरो मॅसेज कारण तेणें केल्लें काम फाटल्या 10 वर्सां भितर प्रायम मिनिस्टरान जें डिलिव्हर केल्लें आसा आनी सगळ्यांत मुख्य म्हणजे गोंयांक जें ताणें मदत केल्ली आसा गोंयांक जें डिलिव्हरी केल्ली आसा अशा प्रायम मिनिस्टरा कडल्यान आयकप आनी तेजें आमकां मार्गदर्शन मेळप हें खूब व्हडली गजाल आनी म्हणटकच आमी त्या फाल्यांच्या दिसा कडेन मोठ्या उमेदीन पळयतात आनी म्हाका विश्वास आसा खूब मोठ्या प्रमाणाचेर लोक हांगासर जातलो सभा जातली आनी ह्या नंतर अपीलूय करता की सगळ्या लोकांनी मोठ्या संख्येन हे सभे खातीर येवचें. फाल्यां जावपी प्रधानमंत्र्याची विकसीत भारत रॅलीची तयारी पूर्ण जाल्ली आसा. हांगा फाटल्यान आमचो प्रधानमंत्री ह्या स्टेजीचेर एड्रेस करतलो आनी प्रधानमंत्री बरोबर हांगा 2:45 ताजें डॉक्टर फातोड्डाचें जें ग्रावंड देंवतलें आनी थंयच्यान ते हांगांतल्यान ताच्या नंतर ते एड्रेस करतले. एड्रेस करतकीर हांगच्यान बरोबर 4 सुमार तांची मिटींग काबार जातली आनी ते हांगच्यान दाबोळे वचपाक शाडटले. हांगा चोख बंदोबस्त केल्लो आसा. पुलिसांचे जवळ जवळ गोवा पुलिसाचे 3,000 पुलीस कर्मी हांगा बंदोबस्ताक दवरिल्ले आसात. त्या भायर सेंट्रल पुलिसाच्यो 4 कंपनी हांगा दवरिल्ल्यो आसात. ताजे नंतर ट्रॅफिक पुलीस ट्रॅफिकाची जबाबदारी पळयता. LPC पुलीस मोठ्या प्रमाणात दवरिल्ले आसात. जवळ जवळ 20,000 लोकांची आसन क्षमता आसलो मंडप तयार आसा विकसीत भारताच्या रॅलीची फाल्यांची जी रॅली आसा ताका लागून आतांच नरेंद्र सावयकर जनरल सेक्रेटरी आणि पूर्ण तयारीची आनी एकदां नियाळ केली आसा आनी ही रॅली सक्सेसफूल जाली अशें ताणें आमकां सांगिल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मोलकारेकार. मिनाच्या येरादारी वयल्यान मये गांवांत तापिल्लें वातावरण आजून पुराय निवूंक ना. कांय अटी घालून मयेच्या अंतर्गत रस्त्या वयल्यान मिनाची येरादारी करपाक हायकोर्टान परवानगी दिल्या खरी तरी लेगीत कांय ट्रक अटी पाळिनात अशी थळाव्यांची कागाळ आसा. फाटल्या जानेवारी म्हयन्याच्यान पयराचे मायनी वयल्यान ऑक्शनाच्या मिनाची येरादारी सुरू जाल्या. मात मयेच्या अंतर्गत रस्त्या वयल्यान मिनाची येरादारी नाकात अशी मागणी करून थळावे लोक 2 फावटी रस्त्यार देविल्ले. उपरांत हो वाद उच्च न्यायालयात पाविल्लो. CCTV कॅमेरा धूल मेजपी यंत्र बसोवन मर्यादित प्रमाणात मिनाची येरादारी करची आणि हेर कांय अटी न्यायालयान घातल्या. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आता आमचे ट्रक चलता मायनिंगाचे
त्याच्या बद्दल हांव उलयतां. तेंच्यांनी त्या कोर्टान जे तांकां परमिशन घातला, हें घातलेलें म्हणजे कंडिशन घातलेलें, ते कॅमेरे बसयत, तो कॅमेरो तेंच्यांनी थंय बसयला, पंचायतीक बसयला. पयलीं 2 कॅमेरे अशे लाय म्हणून हांगा रस्त्या कडेन, ते लागना हेंच्यांनी. परत हें मशीन हाडून दवरलां, तेचें काय आमकां इन्फॉर्मेशन ना, काय चलता काय चलना तें आमी नकळो. आनी आमी ह्यान पयलीं 2 ट्रक रस्त्यार येयल्ल्या बरोबर आमी ट्रक सायटीक घेतलेले, कित्याक लोकांक कसलोच प्रॉब्लेम जावंक ना म्हणून. तरी आसतना ही कशी अन्ना धुनी जाल्ला ती आमी नकळो, कित्याक तर फाल्यां सकाळीं आमची भुरगीं पावता, आमी सांगात आहा हेचेर बेगींतल्या बेगीन आमच्या सरकारान हें घेवपाचें, कितें कोणाक एक्सिडंट जावंक जायना आनी कितें जावंक जायना. आनी ह्यान फुडें ही पावडर गेली काय आमकां कोर्टान सांगलेलें आहा, फुडें आनी पावडर हांगासून वचोंक जायना, इतकेंच म्हाजें म्हणणें. हांव शिवानंद भास्कर गडेकर, आमकां मये गांवकार हाडटा. आतां हांगाचो आतां मायनिंगेक आमचो अजिबात विरोध ना. ट्रक चडचे सगळ्यांचीच कोटा आसा, सगळें आसा. तशें आमची शॉपां आसा आनी वाटेक आमच्या हायवे की सगळ्यांची शॉपां आहा. तेन्ना हे धुल्ल्याचो आमकां सगळ्यांक आमच्या खाण कितें करता तेजेर त्रास जाता आमकां. तेन्ना सरकारान हेजेर दखल घेवची. तशेंच सगळे वाटेक आमची हायवेकूच हे स्कुलां आसा, शाळा आसा. भुरगीं ल्हान भुरगीं सायकली घेवन वयता, कोण भुरगीं ल्हान सायकली घेवन चलोन वयता, हें करता, भुरग्यांक हाडूंक वयता. आनी ह्यो ज्यो गाडयो आयज चलत आसा हांगासर, पयलीं म्हणजे हे मेन रोड आतां जाल्लो आहा म्हापसा पणजे वचपाचो, त्यो गाडयो जाता, परत ह्या मायनिंगेच्यो गाडयो जाता. आनी फाल्यां सकाळीं जर येदा कजातीत कितें अपघात घडलो कितें, हेका जबाबदार कोण, हे सरकारान हेजेर विचार करचो. परत ते मायनिंगचे जे ट्रक सोडटा तांकां ताडपत्री धड सारकी ना, धूल उचळटा, हांगासर उदक सारकें मारिना, कसलीच हांगासर तेंच्यांनी जबाबदारी घेतलेली ना. आनी सगळे हांगा पंच आहा हे आहा ते सगळे सुस्त आहा. तेन्ना सगळ्या आमच्या सरकारान हेजेर बरो विचार करचो आनी आमकां मये वासियांक ह्या अपघाता पासून वाचोवचो, ही म्हाजी विनंती सरकारा कडेन आसा. सरकाराक प्रशासन हाताळपाक जमना. खंयच्याच खात्याचो नियाळ घेतल्यार जंय थंय फक्त घुसपागोंदळ दिश्टी पडटा. निधीचो उपेग फक्त नाका आशिल्ल्या कार्यावळींचेर जाता आनी हाका लागून सरकारी येवजण्यांचो लाव आडखून उरता. म्हादयचो विशय लेगीत ह्या सरकारान गांभिर्यान घेतिल्लो ना असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमोवान केला. तो डिमांड्सा वेळार उलयतालो. Not good economics and bad prudent fiscal management. The Chief Minister should know and the government should know that the current जो आज इकॉनॉमीचो जो स्टेटस आहा, that foreign tourist inflow is completely unsatisfactory. The mining operation आज जातलें फाल जातलें म्हणून जी आमकां आश्वासनां दिलें, this seems to be only on paper. CAG has red flagged several GSTB to death ratios. Now, Speaker Sir, the Chief Minister, what authorized him? Why was the original budgetary allocation, and why was this insufficient? And why this abnormality in this budget implementation? 1360 of these buildings, 660, there is no structural audit. Whether they are unsafe, what happens to the future of the children, the Honorable Chief Minister needs to explain. प्रत्येक दिसाक एक accident जाता. Why is this? Because of bad road engineering, or I believe that the government should own this responsibility. You can't just blame it on human error. Pratyek disak, why is this happening? Is it bad engineering, or what infrastructure needs to be changed? I believe that the Honorable Chief Minister needs to look at it. Je fatal accidents are there. We say drink and driving. How many alcohol meters have been provided to the police department? This is a big question mark, Speaker Sir. And the pendency of the cases is 90%. This is a shocking thing that is happens, because law and order problems in the police department. What needs to be taken? Oitai thinga police loka pettai, bara pettai, shopan pettai, hui ametting pettai. So this has to stop. We are setting a bad example. There is a mention also of WRD. आज जेन्ना मादयचे आज जो मोठो प्रॉब्लेम आसा, आनी हो मोठो प्रॉब्लेम रिजॉल्व करपाक आमी स्पेशल सेशनाक उलयल्ले, स्पेशल दीस घेतलेलो. Today the Madai committee is defunct. It is dormant. It is sleeping. आणि गेल ते विधानसभेन मुखेलमंत्रीन अनाउन्समेंट केल्लें जे प्रवा म्हणून हे ऑफिस जे सेटअप जालें, आज तेजी हाल कितें स्पीकर सर? वॉट इज द रियलिटी? हे आशिल्ले टी टायम बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV.
बाबा खंय हांव इतल्या म्हयन्यांनी घरा आयला आनी तूं जाणा कशाने तुझ्याच खातीर सुटी काडिल्ली पूण आता अजिबात काय वेळ ना म्हाका बाबा अरे राव हे घे व्यवस्थित खा एकटोच खा होय वखद घे हा. टायमर घे विसरशी घेता नाजाल्यार मोबायलाचेर टायमर लाय पळया सायबिणी करता राव आता कितें हे घे आता ही कित्याक आज निमणी तारीख व्हडली लायन आसतली बिल्डिंगेचे भायर पावतली अरे कितलो वेळ वतान उबो रावतलो तूं अरे राव हे घे आता हे कित्याक अरे कितलो वेळ उबो रावतलो बस मदी मदी अरे आता हांगा कित्याक बसले तू चल बेगीन लायन केदी व्हडली जातली अरे ही सगळी सर्कस कित्याक तुका खबर ना अगो लायटी बिल भरपाची आज निमणी तारीख दवर ते सकल बिल दी जाले अशें कशें गोंय सरकाराची करामत एका मिनिटान आसा थंयच्यान जायती बिलां भरात गोवा ऑनलायन सायटीर वचप आनी कंज्युमर डिटेल्स घालप मागीर UPI क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बँकिंग जाय त्या पद्दतीन पेमेंट करप फक्त जाय ते इंटरनेट ते तर आमचे कडेन आसाच तुजो पप्पा दिसभर फेसबुक व्हॉट्सॲप युट्यूब हातूंतच आसता म्हणल्यार आमी दोगांय तशें जाल्यार सोमते हे उदकाचे बिल हांगा हाडटे हांव भरता आता फक्त लायटीचे आणि उदकाचेच बिल न्हय तर बर्थ सर्टिफिकेट मॅरेज सर्टिफिकेट रेसिडेंस सर्टिफिकेट आणि हेर जायत्यो गोष्टी घरा बसल्या बसल्या goaonline.gov.in ह्या सायटीचेर आता सरकारी कचेरीत फावटी मारपाची गरज ना. आता इनलाईन नाही आता सगळ्या ऑनलाईन दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचे गोंय सरकार. ह्या दर्याक पळयतकीर